मुंबई पासून कितले पयस असले तरी मुंबई भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांगसर उजो लागिल्ल्या घडणुकेन वास्कोकारांच्या मनात भंय निर्माण जाला। कारण अश्योच ऑयलीच्यो टँकी वास्को शाराच्या मध्यस्थ आसा। अशी घडणूक घडली तर वास्कोत कसली खबरदारी आसा असो बोवाळ लोकां मदीं भंय करपाक लागला। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। खूप युनिट आसा दोज which are hazardous, IOCL, HPCL, मागीर जुवारी ऑयल टँकिंग आनी त्या खातीर आमचे रेग्युलर मॉक ड्रिल्स चालू आसता। ह्या तालुक्यान 6 अशे हॅजार्डस युनिट्स आसा आनी 3 हितूनी आमी ऑलरेडी मॉक ड्रिल घेतलेले आसा। आनी बिफोर दीस BPCL इन्सिडंट वी हॅव ऑलरेडी डन अ मॉक ड्रिल इन जुवारी ऑयल टँकिंग and according to them they have sufficient hydrants, sufficient foam to cater and to stop fire to such fuels. आता हो इन्सिडंट BPCL असो जाला तर म्हाका दिसता 7-8% त्याच्या एक दीस पयलीं आमी ऑलरेडी एक मिटींग कलेक्टरान कॉल केल्ली आसा। वी हॅव इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आनी HP हांकां लागून एक मॉक ड्रिल 27 तारखेर घेवपाची ऑलरेडी ठरयल्ली आसा। 6 तारखेर मिटींग जाली ऑलरेडी आणि IOC HPCL तेंचें अशें म्हणणें आसा की तेंचे कडेन सफिशियंट हायड्रंट्स जावं फोम जे कितें दॅट इज यूज टू कंट्रोल द फायर कि यो जो टँक्स जो हार्ट ऑफ सिटी हाय तो 100% यो शिफ्ट सगळे शिफ्ट जुवारी एक लायक सिटींतले एवे फ्रॉम द सिटी वचपा जाय आनी ही म्हणटा ती सारकी गरज। आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटान पयलीं म्हणटा ते हेजेर हें लक्ष दवरूंक जाय कित्याक फाल्यां गेले ते फाटी आमगे थोडीशी एक हें आहा म्हायती आहा हेजेर गेले ते फावटी इल्लेसो पायपाक कितें उज लागलो आख्खो लोक पॅनीक जालो आनी लोक जोय मयी धांवपा लागलो घर सोडून। आयज देवा कृपेन देवाच्या आदारान आमच्या सांत आंद्रेच्या आदारान आनी ते दामू बाबाच्या आदारान आयज हें वास्को असली घटना जावंक ना। आनी जालें जाल्यार कितें द गव्हर्मेंट हॅज टू टेक ए प्रिकॉशन बिफोर हँड। तांच्यांनी कांयच आमकां सांगूना डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅना बद्दल आनी अजून ते विचारल्यारय कांय सांगना। सो आय डोंट थिंक देर इज एनी डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन इन प्लेस। इफ इट इज इन प्लेस दे शूड ब्रिंग इट आउट टू द पीपल अँड शो इट टू देम एंड हाव टू गो अबाउट इन केस ऑफ एमर्जन्सी अँड सच टायप ऑफ कॅलॅमिटी।